इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. दळबरांचो सर्वेस्फोर सियोन पर्वतार सगळ्या परजांक एक ओट जेवण तयार करतलो. सरबेच्या मासाचें आनी परन्या दाकासोराचें जेवण, साराच्या आनी सरबेच्या मासाचें, गळून काडलेल्या परन्या दाकासोऱ्यांचें. ह्या पर्वतार सगळ्या परजांचेर पडलेलो आसा तो पडदो, सगळ्या राष्ट्रांचेर पंगरलेले आसा ते पांगरूण तो काडून उडयतलो. तो ससनाक मरणाचो नाश करतलो. सर्वेस्फोर देव हर एक मुखावयलीं दुकां पुसून काडटलो. तो आपले परजेचो कळंक अख्ख्या पृथ्वे वयलो काडून पयस करतलो, कित्याक सर्वेस्फोर उलयला. त्या दिसा सगळीं म्हणटलीं, पळया, वो आमचो देव, तो आमची सडवण करतलो म्हूण आमी ताचेर विश्वास दवरलो. होस्सो तो सर्वेस्फोर, आमी ताचेर विश्वास दवरलो. ताणें आमची सडवण केल्या देखून आमी उल्हासुया आनी संतोश भरीत जावया, कित्याक सर्वेस्फोराचो हात ह्या पर्वतार आसतलो. देवाचे उतारे, देवाचे ओडुपकार. सर्वेस्फोराचे घरी सदांकाळ हांव जियेतलो. सर्वेस्फोराचे घरी सदांकाळ हांव जियेतलो. सर्वेस्फोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. पांचवो सोरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदकां सोशी म्हाका तो आपम व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. सर्वेस्फोराचे घरी सदांकाळ हांव जियेतलो. आपल्या नांवासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या बुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना. कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसात ती म्हाका धैर्य दिता. सर्वेस्फोराचे घरी सदांकाळ हांव जियेतलो. घट जेवण म्हज्या दुस्माना हुजीर तुवें तयार केलाय. तेलान म्हजें माथें तूं मागताय. म्हजें कोप भरून ओंपता. सर्वेस्फोराचे घरी सदांकाळ हांव जियेतलो. खंडीत जावं सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजी दया माया म्हजे सवय आसतली. आनी सर्वेस्फोराचे घरी सदांकाळ हांव जियेतलो. सर्वेस्फोराचे घरी सदांकाळ हांव जियेतलो. सर्वेस्फोराचे घरी सदांकाळ हांव जियेतलो.
पावलून फिलिप घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचा. भावा भयणीनो, दुर्बळकायेन जियोंकी हांव जाणा, ग्रेस्तकायेन जियोंकी हांव जाणा. सगळ्यान आनी सर्व परिस्थितींनी दोशी जिवंकी आनी उपाशीं पडोवंकी हांव शिकलां. गरजे तितलें आसोवन जियोचें वा अडचणेन जियोचें हें सगळें म्हाका कळटा. म्हाका बोळ दितेल्या सवें सर्व संगती करूंक हांव शकतां. तरी पूण म्हज्या कश्टान वांटेली जावं तुमी फुडें सरल्यात. हें तुमचें तें आसा तें बरें मोड दाखयता. जेजू क्रिस्तांतय तुमकां आसलेले दराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर्व तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो. आमच्या देवाक आनी बापाक जावं महिमा ससनाच्या ससनाक. आमेन. देवाचें उतारें. देवाचे वडुपकार. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं, तुमचेय सवय आसूं. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या वेळी जेजू परत्यान लोकां लागीं ओपाऱ्यांनी उलयलो. सर्गेचे राज अशें म्हणयत. एक रायान आपल्या पुताच्या लग्नाक एक ओर्जेवान दिलें, जाका होवळीक सांगली तांकां आपोवन हाडूंक म्हणून आपल्या साकरांक ताणें धाडलें. पूण ते येवंक आयकले नात. जेवणाक आपयल्ल्या सशी परत्यान दुसऱ्या साकराक धाडून ताणें सांगलें, म्हजें जेवण तयार जालां. म्हजे पाडे आनी पुश्टी जानवरां मारल्यान सक्कडी आयतें जालां. लग्नाच्या उत्सवाक येया. पूण कांय गणने करिनासतना ते आपापल्या कामाक सलतेच रावले. एकलो आपल्या शेताक गेलो, दुसरो आपल्या आंगडी गेलो. एरांनी साकरांक धरलें आनी तांचे विकलाप करून तांकां जिवेशी मारलें. ही खबर आयकून राय रागान पेटलो आनी आपली सैना धाडून त्या कुणीकारांचो ताणें संवार केलो आनी तांचें शहर भस्मून सोडलें. उपरांत ताणें आपल्या साकरांक आपोवन म्हळें, ओर जेवण तयार आसा खरें, पूण आपयल्या व्हवळ्यांक तें फावना जालें. देखून वसा तुमी राजरस्त्यांनी आनी जितले तुमकां मेळटात तितल्यांकी लग्न उत्सवाक आपोवन हाडा. अशें ताचे साकर वाटावाटांनी गेले आनी मेळिल्ल्या सोमेस्तांक बऱ्यांक खोट्यांकी ताणें जमो केलें आनी लग्नाचो माटो सैऱ्यांनी भरलो. सैऱ्यांक पळोवंक राय मोटवाक आयलो आनी थंय लग्नाची नेसनांतलो एकल्याक ताणें देखलो. रायान ताचे लागीं विचारलें, इश्टा, लग्नाची नेसन नासतना कसो तूं हांगा भितर सरलोय? पूण ताणें झाप काडली ना. तवळ रायान साकराक सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताका भायल्या काळोखांत उडया. थंय जातालें रडणें धांत किर्लोणी, कित्याक आपयले साबार आसात पूण विसून काडलेले थोडेच. देवाचें उतर हें. वाकनी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आयची वाचपां वाचता आसतना हाचे नियाळ करता आसतना ल्हानपणार आमकां फेस्तां परबीं आसतना, काजार संभ्रम आसतना ताचो उडास म्हाका आयलो. आमी राखून आसतले ल्हान भुरगीं, कित्याक कुटुंबां दुबळी काय आसली. वर्सान खंयी ह्या फेस्त आयल्यार मात्र एक बरें जेवण म्हणजे एक मासाचें, दुकरा मासाचें या कुंगडा मासाचें पोळी या उंडो या कुवाळ्याचें पळो अशें पुरा आसतलें. आमी राखून आसतलें कदळा तें जेवण मेळटा गे म्हणून. तें केल्लेंच आमच्या कुडीक मात न्ही, आमचो संबंदी बरो वाडटलो आनी एकारेक दादोच काय आसली. पूण आज तसलें आमकां पळोवंक मेळना. कित्याक आज हो प्रस्ताव केलो गे म्हणून आयच्या वाचपांत जेवणा विशयान आमकां आयकोंक मेळटा. पयल्या वाचपांत इजाया प्रवादी म्हणटा, दुसऱ्या वाचपांत मातेवाच्या शुभ वर्तन आमकां आयकोंक मेळटा. हाचे पयलें ह्या जेवणा विशयान उलोवच्या पयलें हांव थोडे विशय उलोवंक
ताका संबंध जाल्ले ताचे विशयी नियाळ करता. म्हज्या मोगाळ इश्टानो, देवान आमकां रचलां कित्याक बसत ताचे तें संतोशान जिवोवचे खातीर, ताच्या कृपेन जिवोवचे खातीर, ताच्या त्या कृपेंत जिवन ताच्या जिवितांत आमी एक जावचे खातीर. नातल्या देवान आमकां कित्याक रचीचे आहले? गरज आहली की आमची देवाक? ना. पूण देवान आमकां रचलां इतल्याच खातीर ताच्या सारक्या स्वरुपाचो रचून ताच्या संतोशान वांटेली जावचे. आनी जेन्ना मनीस संतोशान जियेता, देव आमच्यांनी वर्तो संतोश पावता. हेंच आमकां आपोवणें आसा. पूण आयच्या दुसऱ्या वचपांत फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत पावलो भुवापूरबायन म्हणटा, म्हाका बोळ दितले ते हांव सर संगती करूंक साध्य. आतां बोळ दितलो कोण? हो बोळ दितलो कोण? बोळ दितलो देव. पूण आयच्या वाचपांनी आमी पळयलें तर मनीस एक पटी हे म्हज्या मोतीक जायते पटी हे सवाल येता. कित्याक मनीस आमी हांव तूं आमी सर्व कित्याक आमकां संतोश दिवच्या मनशांत न्हू फळाफळ घेवन आमकां संतोश दिना, नाच करता, हे आमकां बेजाराय करता, आमचें तें राग हाडयता, मोसोर हाडयता, असले संद तें कित्याक आमकां तितली वडणी आसा? हाच्या विचार म्हाका जायते पटी मोतीक हांव नियाळ करतना मोतीक येता. कित्याक की म्हळ्यार आमकां बोळ दितलो कोण म्हणून आमकां कळीत ना. जर आमकां बोळ दितलो कोण म्हणून कळीत आसा तर आमी केदींच त्या बोळ दितल्या मनशांत पयस वचना. दाखल्याक तुमकां दितर चिंतया, म्हजी आवय आसा, म्हजे आवयचे म्हाका अणभवूच ना, मोग कितें म्हूण कळिना तर हांव तिका मर्याद दितां गी? ना. म्हजो बापूय आसा, ताका कितेंच म्हूण हांव वळखना, ताचें तें मोग ना, ताका हांव मर्याद दितां गी? ना. गणपिना न्ही गी. कारण कितें? अणभोग. ताचो अणभोग म्हाका ना, तो कितें म्हूण म्हाका कळीत ना. तशेंच म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, हांव तूं आमी सर्वांय अशेंच करता. ताकाच एक पटी मनीस देवाच्या विरोध रावता. पूण मनशाक रचलें त्या पासत न्हय. मनशाक रचलें ताचें तें संतोशान जिवन, संभ्रमान जिवन, कृपेन जिवन, ताच्या त्या धादोसकायेंत आमी भरतीपूण जोडूंक आमकां देवान रचलां. आयच्या वाचपांक आमी या. आयच्या पयल्या वाचपांत इसाया प्रवादीच्या पुस्तकान आमी आयकता. इसाया प्रवादी इस्रायलाच्या लोकांक भरवोसो दिता. फाटल्या आयतार आमी पळयलें कितें म्हळें, हांवें दाखो म्हणून आयलो, पोस केलो आनी हांव राखो नासल्यो दाखो रुचीक घोटसाणाचे दाखो येता म्हूण मेळ्ळ्यो फुलचाट रानवट दाखो आनी हांव सोण्ण घालतां. ताका घेनपिना म्हणटा, आज देव इस्रायल लोकांक बासयता. कितें म्हणटा? हांव तुका पौश्टीक पाड्याचें जेवण तयार करतां, हांव तुका फाटीं हाडटां, तुका हांव सांबाळटां, तुका व्हडलो एक राष्ट्र करतां. कित्याक म्हळ्यार ते बाबिलोनाच्या बंदडेंत आसले आनी त्या बाबिलोनाच्या बंदडेंत आसतना म्हज्या मोगाळ भावनीनो तांणी चिंतलें आपणाचें जालें, खाली जालें, आनी मुखार आमकां आमचें देवाळ ना, आमचो गांव ना, आमचें कितेंच ना, आमी हांगाच माती खावन वताले म्हणटा आसतना देव, हांवें सांगलें न्ही फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत, तांकां बोळ दितलो देव, तांकां सोण्ण घालना. कित्याक? देव मनशाचो तो कसोय आसूं दी ताका मोग करता. पूण मनीस देवान ताका कितलेंय दिल्यार, कितलेंय ओमतोन बरोवन ओमतोचें दिल्यार मनीस खाली ह्या विश्व्यांच्या दौल्यात्याक बली जावन त्या रचलेल्या देवाक विरोध रावता. जाल्यार देव सांडून घालना. आनी देव एका संगतींनी बरोस दिता, भिये नाका, हांव तुजे लागीं आसा, हांव तुका परत फाटीं व्हरतां. आतां म्हज्या मोगाळ इश्टानो, आयच्या वाचपाक आमी या. आयच्या वाचपांनी 2 संगती आमकां पळोवंक मेळटा. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी समजलें कितें जालें म्हणून. आयच्या वांजेलान आमी पळयता 2 रितीचें आपोवलें थंय पळोवंक मेळटा. एक विशेश रितीन देव तो राय ताच्या सैर्यांक ह्या इश्टामंतांक आपयता, पूण ते पंक्त घेवन पिना. हाका म्हणटात इंडिफरन्स. एकलो शेतां गेलो, एकलो आंगडी गेलो आनी कोणें आयल्याक तांकां मारलें, जुयेशी मारलें. हे मनशाचें स्वभाव, हें बदलाचें म्हज्या मोगाळ इश्टानो. आनी कदाळ हें बदला तदाळ मात्र म्हजो देव म्हाका बोळ दितलो कोण म्हूण कळटा.
आनी कदळा मसोर म्हाका बोळ दितलो कोण म्हण कळनासतना हांव जियेतां म्हजें जिवीत अशेंच हांव देवाक घेनपी ना. कित्याक म्हज्या विश्व्यांक धादोस करचें कितलें मेळटा तदो म्हजो म्हाका बेना. जेन्ना म्हज्या विश्व्यांक कितें जाता तदळ हांव सुरू करतां देवा म्हाका राग अक्लास येता. ह्या पासून म्हज्या मोगाळ इश्टानो आमकां प्रत्येक रितीन देव आपयता. आतां प्रत्येक रितीन आपयले उपरांत तांकां ती मनशां आयकना तांकां तो सोण सोडटा आनी उपरांत सगल्यांक देव आपयता. हाच्या वांजेलां पळयलें राज रस्त्यांनी गेले आल्ल्यांक पुरो आपयलें. आतां आपोवणें दिल्ल्या उपरांत म्हज्या मोगाळ भाऊ भयणीनो त्या आपोवण्याक सरी जाल्लें जियोवचें गरजेचें. आपोवण्याक सरी जाल्लें जियोवचें गरजेचें. म्हाका आपयलां म्हणून ओट्टारे जिवंक जाता की ना. आमच्या देव मुस्ताने असलो मनोभाव आसा हांव क्रिस्तांव हांव देवान म्हाका आपयलां हांव कशें जियेतां चलवासांव म्हाका मेळटा. ना 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 म्हज्या मोगाळ इश्टानो असल्या स्वप्नांत तुमी जिवनचें नाका. देव तुका आपयल्या उपरांत तें जिवीत जिवंक जायची कृपा एका घडयेनी तुका दिता. सक्रामेंताद्वारे मनशांद्वारे हेरा संगतींद्वारे पवित्र पुस्तकाद्वारे तुका एक पटी ताची जागवणी दिता. आनी तूं हांकां आपोवणें मेळ्ळें म्हणून ओट्टारे जियेशी तर आय पळयता तूं वस्तू कित्याक घालूं नाय नेसान कित्याक न्हेसूं नाय आनी तो ओगेच रावलो. कित्याक ताजे लागीं जाप नासली. ताका कळ्ळी जालें ताणें चूक केल्या म्हणून पूण ताणें माप मागली ना. आनी तो दाळ कितें करता ताजे हात पांय बांदता आनी तो ताच्याच नासाकारान जाता. म्हाका मस्त दूख भोगता म्हज्या इश्टा भावानो. जायते पटी जावं बरो कुटुंबांत भेट दिता आसतना ह्या लोकांक पळयता आसतना म्हजो क्रिस्तांव लोक आपणाचें जिवीत ओगडयतना बेजार जाता. कित्याक हे मनशा कित्याक हे क्रिस्तांवा कित्याक तूं तुजें जिवीत वगडायताय. देवान तुका रचलां ताच्या संतोशान वांटेले जावच्याक ताच्या संभ्रमांत वांटेले जावच्याक. कित्याक तुका बाबिलोनाच्या बंदडे वचूंक जाय. कित्याक तुका त्या रायन नाश केल्या बरें तुजें जिवीत नाश करूंक जाय. कित्याक तुका बांदून तुज्या जिविताची दान किर्लोणी जायची. कित्याक सांग म्हाका. उडास तर देव मोगाळी देव काकोळती तुजें जिवीत बदली आनी ताणें दिल्लें तें आपोवणें स्विकार कर. ताणें दिल्ली ती पवित्र मुस्ताकी नेस आनी ताका भेटोवंक वच. जेन्ना तूं ताणें सांगले परी तूं जियेताय तो तुका आपणाचे आत्मविस्तरण न्हू तुका पटलून जाता आनी ताच्या संतोशान शबासकरा ल्हान संगतींनी तूं विश्वासी रावले व्हड संगतीची तुका जबाबदारी दिता म्हूण तुका फाटीं व्हरता. आनी तीच आयची लितोजी आमकां शिकयता. तर म्हज्या मोगाळ इश्टानो भावा भयणीनो युवक युवतेनो धाकटुल्या भुरग्यानो उडास दवरा. देवान तुमच्या हातांत सर्गेचें राज दिलां. तुमकां बोळ दितलो तुमच्या सांगात आसा. केदींच तांकां इन्कार करनाकात. घेनपी नासतना जियेनाकात. बगार एका संगतीन सगळ्या काळजान सगळ्या मोनान सक्तेन तुज्या देवाचो मोग करा. तो तुमकां सोण घालना आनी तसोच तुमच्या जपेलाचो मोग करा. तदाळ आमकां सर्गेचें राज मेळटलें आनी आमी दादोशी जातले. येसू कृपा ह्या आयतारा आमी मागया. आमेन.